ओके द फर्स्ट नंबर फॉर द फर्स्ट प्राइज. आता फर्स्ट प्राइज म्हणल्यार कच्चा कित्याक ते 50 लाख 50 लाख गणपतीच्या आशीर्वादान कोणाच्या नशिबा आसा 50 लाख कोणाकडे आसा ती भाग्यवंत सॉर्ट अथवा ते डोनेशन कुपन मात जाय 50 लाख. सो फर्स्ट ड्रॉ फॉर द फर्स्ट प्राइज एंड नाउ आई रिक्वेस्ट our ex-Chief Minister and Margaon MLA, Mr. Digambar Kamath, to take out the first number for the first prize. पहिली प्राइज पहिलो नंबर नंबर 8. आता दुसरी नंबर काढता बाबू कवळेकर. बरो काढ नाही कोण आता बरो काढ नाही आता बरो मेळ्यापासून तो म्हाका म्हणटा तो जाणा. नंबर 6 बरो मरे 6 8 6 6 म्हणून बरयल्लो आसा 6 and 9 6 बरयल्लो 6 बरयल्लो आहा. सो 8 6 म्हणजे 86,000 येता 86,000 गणपतीच्या आशीर्वादान कोणाच्या नशिबा आसा 50 लाख 50 lakhs. थर्ड नंबर कटा देश नायक. Third number for the first prize and the first prize is 50 lakhs. Namaste. Okay. Number 5 865 865. Next number Subhash Patel sir. The fourth number 1 8651 8651 and Mr. Prakash Duri 8651 and the last number to complete the prize. Again one. Number 1 86,511 86,511 86511 86,511 ह्या नंबराक फावो जाता 50 लाख. गणपतीच्या आशीर्वादान कोण असा वो भाग्यवंत कोण असा वो जैतिवंत. चालू असताना अनेक पावटी ज्यांना चवथ येता तेन्ना ही चर्चा जाता की केप्यां भितर अशें कितें आसा की लॉटरी लोक हातोहात घेतात. मावळो ह्या मंडळा कडेन लागींचे संबंध असले कारणाने म्हाका सगळ्यांत पयलीं दिसता की जी तरक्की ह्या मंडळान केल्ली आसा आणि लॉटरी ज्यो हातोहात घेतात कांय रिजन आमचे सूत्रसंचालन करपी ॲडव्होकेट प्रदीप शिरवयकरान सांगलाच. पूण त्याच बरोबर हांव तितून भितर आनी थोडे ऍड करतलो. लॉटरी अवघ्या 2-3 दिसां भितर काबार जाता खऱ्यो हेच्या पयलीं. पूण त्याच बरोबर लॉटरी सोंपल्यो म्हणून खपतात म्हणून परत आनी छापप अशें केन्नाच मंडळान केलें ना. दुसरें लोकांचे पयशे जे सोडतीच्या रुपान जे येतात ते परत लोकां कडेन कशें पावचे हे ते प्रयत्न करतात. आयज जे प्रायजीस जे दवरतात ते दर्जेदार प्रायजीस असतात. कार्यक्रम हाडटात ते उच्च दर्जाचे कार्यक्रम हाडटात जेणे करून सदासत लोकांक पळोवपाक मेळना अशें. म्हणजे अशें करून लोकांचे पयशे लोकां कडेन परत कशे पावतले हे ते काळजी घेतात. आणि जे ड्रॉ जो आसा तो कसो ट्रान्सपरंट रित्या करतात हे तेमी सांगलें आसा. तिसरी आनी एक गजाल ह्या मंडळा भितर ते केन्नाच राजकारण शिरपाक वाव दिनात. एक बरी गजाल. ह्या मंडळाक सगळे पार्टीचे लोक आसतले पूण केन्नाच ह्या मंडळा कडेन काम करता आसतना केन्नाच ताका राजकारण केन्ना वाज येवपाक दिनात. आणि म्हणूनच आयज निस्वार्थाने काम करता मंडळ म्हणून आयज गेली 31 वर्सां हे फेमस गोंया भितर म्हाका दिसता गोंया भितर नंबर 1 पोझिशनाचेर हे मंडळ आसा. हांव शाबासकी दिता ह्या मंडळाचे सगळे आजी माजी अध्यक्ष जावं आजी माजी सदस्य जे असंख्य जे वांगडी आसात ते सगळ्यांचे कंट्रिब्युशन आणि सगळ्यांनी अथक परिश्रम घेतले कारणाने आयज हे सगळे जाल्ले आसा.
सगळ्या पूर्वी इथं असताना ज्या अनेक भाविक असतात त्यांना शुभेच्छा येतात. गणरायान त्यांच्या मनातली मनोकामना जी असा ती सगळ्यांनी पूर्ण करची. ज्या ज्या मनशांची स्वप्न असतात ती लोकांनी गणरायान त्याची ऐकून घेऊची आणि ती सगळी पूर्ण करची अशी देवाकडे मागतात. आणि अनेक पावटी सगळ्यांक जे कमिटीच्या सगळ्या वांगडा अवधूचे अध्यक्ष आमचे बाबा अवधूत भाऊ सुंदणकर असतात त्यांच्या अवधूत सगळी कमिटी बाकी सगळे आदिवासी सदस्य आणि सगळ्यांक हांव तुम्ही तरक्की करपाक तुमचो सिंहाचो प्रत्येकाचो वाटो आसा आणि सगळ्यांचे कंट्रीब्युशन आसा म्हणून तर आयज इतली तुम्ही गरूर भरारी मारली आसा तेन्ना तुमकां सगळ्यांक शाबासकी येता, परवी येता आणि सगळ्यांक देव बरोबर.